कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 FM सावथहॅम्पटन UK। हांव मनीषा पेरेरा गांवांत सांगेचें। आयज तुमचे मुखार सुकणीं हें आप उलोवप करतां। कितें म्हूण हांव म्हणो तुका, कितले फावट आवय बापूय तुजी बोब मारतात, मातशें सावकास तुजी ती बायक चलय म्हणून। कोण आयकता? ह्या कानान आयकलें त्या कानान सोडलें, हीच गत सदांचीच। आतां दुखां गळोवन कसलो फायदो? जाणा हांव तुका दूख जाल्या म्हणून, पूण कसलो फायदो? म्हज्यान आतां आनीक केन्नाच सोडूंक जावचें ना, कारण ह्या तुज्या बायका काड्डोन म्हजीं पांखां मोडलीं। कोण म्हूण म्हाका पोसतलो? पळय कितलें रगत वेता तें। म्हजे सुवातेर मनीस आसलेलो जाल्यार आयज तूं त्या जेलींत पडटा आसलेलो। आतां तुमीच सांगात, कोण चोरयां रानांत येवन थोडीं आपल्या मोदान फारान आनी गोपिणींनी आमकां मारतात। आमी तुमकां केन्ना कितें केलां? तुमचीं इल्लींशीं केस्तांवां घेवन तुमी त्या कोर्टांत धांवतात। हेंच आमी केलेलें जाल्यार कोण आयकून घेतलो काय? आयज तुका तरी दुखलें, तूं म्हाका घेवन घरा आयलो, वेळार म्हाका वखद आनी जेवण दिवन म्हजो बरो परामोस केलो। थोडीं तांचे कडेन असलो कावज केन्ना घडटा तेन्ना तीं आमकां अशींच थंयसरूच सोडटात आनी थंयचीं पळटात। इल्लें आमचे चुचुरे तांकां दिसनात, उपरांत आमकां तीं सुणीं माजरां येवन खातात, ना तर जेवणाक खाणाक लागून फडफडून मरतात। तुमकां मनशांक भूक लागल्यार तुमी तरी भीक मागून खावंक शकतात। आमी कितलीय बोब मारल्यार आमची भास तुमकां खंय सजमता? आमच्यो भावना तुमी आनी केन्नाच समजूची नात। देव बरें करूं।